So, Speaker Sir, I am here to speak on the budget speech and the budget. Speaker Sir, हांव चालू करूं सोदिता सगळे कविता म्हणटाय सो हांवूय म्हळें एक कविता म्हणया आयज सेम जर हॅपी जातलो. आम ल्हान आसतना पावसा फटयताले ये रे पावसा तुला देतो पैसा पैसा जाला खोटा पावस आला मोठा. व्हेरी गुड. सो ही पोएट्री आम अशें करून धाकटे म्हणटाले आनी पावसा हडोवपा सोदताले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कारण त्यांनी मराठीन कविता म्हटली. सो पूण स्पिकर सर आज ही कित्या कविता म्हणलें हें बजटूय आमगे तसलेंच स्पिकर सर. सो स्पिकर सर हे बजटांत आज आमी चोयल जाल्यार आमगे एक उमेद आसता की हे बजटान जें घायलो आहा तें डेलिव्हर जावपाक. आनी जे भाशेन पावसा आमी फटोवपा सोदताय ते भाशेन हें बजट आज गोंयच्या लोकांक एक वेगळेशे विचार दिता आनी दीस इज कंटिन्यूज. हांव पयले सातेर बजट उलयता आसतना आय वील कम ऑन स्पेसिफीक थिंग्स लुकींग एट 2015 to 2022-23 budgets. All our budgets are shown as huge underspending and huge over budgeting. गोंयचे जे बजट आहा तें ओवर बजटेड आहा फ्रॉम 2015 to 23. हे एक्चुअल फिगर्स जे दिसती पडटाय आमकां म्हणजे बजटेड रिवायज आनी एक्चुअल आमी ओवर बजट दाखयताय की आमकडे 100 रुपये बजट आहा पूण खर्च करता आसतना आमी 60 रुपये मोठाय. सो वी आर अंडर स्पेंडींग. सो हेजेर हांव कितें म्हणून सोदिता की आर वी नॉट सपोज टू टेक द पीपल हू प्रिपेर द बजट अकाउंटेबिलिटी ना तांकां 40% 30% डिफरन्स आहा इन बजट. सो आय थिंक वी नीड टू टेक देम फॉर अ टास्क की बाबा तुमकां बजट करपा सोजमताव समजना. वाय इज दीस always a trend of underspending and over budgeting? Underspending is okay, departmental problem, but over budgeting is a budget matter ki you are over budgeting. Now when I come to capital outlay, speaker sir, capital outlay refers to government spending on physical assets such as infrastructure, buildings and equipment. Importance of state spending on capital outlay includes economic growth, infrastructure development, public health and safety, education and research, environmental sustainability, social welfare, long-term assets. आणि हे सगळे म्हणजे आमी हितू पयशे घालपा जाय ताकी लॉंग टर्म आमकां रिटर्न येवपाक रेव्हेन्यू रेसिट्स म्हणटा ते रिटर्न येवपाक. कॅपिटलान पयशे घायले जाल्यार आमकां फ्युचराक आनी पयशे मेळटले हेजेर. आनी ही जी वस्त आहा चोवपाक गेले जाल्यार स्पिकर सर वी आर ऑलवेज अंडर स्पेंडींग. कॅपिटल आउटले जी म्हणटाय ती म्हणजे आमचे मोडपा जाय इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी सदां कमी मोडटाय. आतां चोयले जाल्यार स्पिकर सर गेले त्या वर्साचे जे रिजल्ट्स आहा हिंगा सो 2022-2023 इन 2022-23 बजट एस्टिमेट फॉर कॅपिटल आउटले वर 4,759 crores आणि एक्चुअल जे मोडले इज 3,441 crores म्हणजे 1,318 crores आमी कॅपिटलाचे कमी मोडले इन 2022-2023 आणि हे ट्रेंड इज गोईंग ऑन फ्रॉम 2015 to 2022. सो फॉर अ स्टेट हू वॉन्ट्स टू ग्रो प्रोग्रेस द क्लोज टू 99% स्पेंड जावपा जाय कॅपिटलाचे. म्हणजे आयज आमगेले सरकारान 1,318 कोटी कमी मोडले. वी कूड हॅव ब्रॉट बिग ग्रोथ इनसायड म्हणजे आमकां फायदो जाता आशिल्लो हे मोडलो जाल्यार पूण हे मोडनाय. सो जोरी तरी एक आहा की सरकारान ते मोडनाय, दुसरें आहा जो कोण बजट करता ते कळना की कितू बजट करपा जाय तें कॅपिटल. देर इज अ फॉल्ट इन बजट प्रिपेरेशन. सेकंड थिंग नाव स्पिकर सर आय वूड लायक टू गो फॉर 2024. ऍडवायझर घेवपाचो स्पिकर सर. आतां स्पिकर सर ओय म्हाका एडवायझर कोराय 2024 वी बजटेड स्पिकर सर CAG रिपोर्ट आहा. CAG रिपोर्ट पेज 63 कितें उलयता स्पिकर सर की आमगेले जे डेथ आहा ते डेथ उमके हारी करूं जाय. आमकां कितुलें डेथ आहा आयज पेपराचे नविंडाचे ऑल हेडलायन येयलो आहा कितू डेथ आहा तें. पूण ते डेथाचेर आमी CAG रिकमेंडेशन कितें म्हणटा 2,208 crores हारी करपा बजट धरूं जाय हे पाटी ह्या वर्साक. पूण आमी कितू दवरलां बजट आमी दवरलां 1,880 crores. CAG इज अ बॉडी हू रिकमेंड्स. कित्याक रिकमेंड करता ताकी स्टेट शूड नॉट गो इन अ डेथ क्रायसीस म्हणजे होणापणो शिरपणाय
एकॉमुलेट जावन 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 मागीर कितें जातलें स्पिकर सर मुखायल सरकार जे भाशेन काल ऑनरेबल सीएमान म्हणलें की एक पाट ते शास्ताय आमी आसपाक शकताय तेय येवपाक शकताय हो बर्डन मागीर दुसऱ्या सरकाराचेर पडटा स्पिकर सर जरी तरी आतां आमी हे रिकमेंडेशन घेयनाय जाल्यार सो आय थिंक वी नीड टू मेक अ प्रॉपर वे ऑफ हँडलिंग आवर डेट्स आनी हें जरी तरी जायना जाल्यार वी आर गोईंग इन टू अ big situation which we are not able to predict. Speaker sir, paying off loans which leaves Speaker sir आम चोवपाक गेले जाल्यार CAG के रिकमेंडेशना प्रमाणे आमी लोन पेमेंट कोनाय. CAG report 2 of 2023 says more than 70 to 71% of debt raised by the state government when it is into debt servicing payment of loan which leaves 30% for development. सो आमी आमगेले हारी करपा जाय ते पयशे आमी हारी कोनाय जे भाशेन करपा जाय ते कोनाय. चवथें पांचवें स्पिकर सर स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट म्हणटाय आमी आमगेले SDG चेर आमी स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेटाक लागून आमी SDG गोल आहा. हावेवर गोवा हॅज अंडरस्पेंट ऑन water supply and sanitation. We spent 43% less budgeted in 2020 to 2023. आमी जोरी तोरी चिंतताय की आमकां स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट जावपा जाय जाल्यार पेज 15 budget speech talks about Goa making a smart water utility state. But the result fact shows that we are spending 43% less on 2020 to 23 actual. So आमी सांगता एक स्पिकर सर करताय एक स्पिकर सर हे आमगेले बजेटाचेर सगळो गोलमाल पयशांचो आहा स्पिकर सर. वी डू नॉट अंडरस्टँड वेदर वी शूड ट्रस्ट दीस बजेट वेदर वी ट्रस्ट दीस फिगर्स और वेदर वी शूड नॉट ट्रस्ट दीस फिगर्स स्पिकर सर. स्पिकर सर CM सर सदां म्हणटा की आमी फकत टिकाच करताय वी नेवर एप्रिशिएट ना एप्रिशिएट करूंकूय जाय. स्पिकर सर आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेणे बजेटाचे ह्या वर्साक आमगेले बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत पयलीं सद्यार बेनावलीम वर्क फॉर सप्लाय इरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड कमिशन ऑफ 33 kV अंडरग्राउंड केबल एका 41.68 crores स्पिकर सर. हे बाणालेकूचे प्रॉब्लम जे आहा लायफ टायम आमकां शेल्डें टू रावणफोंड न्हायल्या रावणफोंड टू मडगांव कोंकण रेल्वे भायल्या थिंगसो बाणाल्या आमकां लायट येता. सो जरी तरी शेल्ड्या जरी तरी लायट कितें जाली जाल्यार आमकां लायट ऑफ माताय रावणफोंड कितें जालें आमकां लायट ऑफ माताय. सो हो प्रॉब्लम इज अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग एंड आय रियली एप्रिशिएट द CM फॉर गेटिंग अस दीस अप्रूव्ड 41.68. आमकां ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा काम चालू करपाचें आहा आनी दिस वील सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बेनावलीम फॉर द इयर्स टू कम. सेकंडली आय वूड लायक टू थँक इन दीस सांगते ना जाल्यार तूं मागीर सांगाय बी ना थंय वचोन सगळ्या स्पिचीचेर सांगता की तुवें केलें म्हूण ते हांगा थंयसरूय सांग बाणावले सगळे बाणालकार चोयतले आज तुवें केलें तें इनॉग्रेशनाकूय येयल्ले हांव प्रेज कोत तुका तेच भाशेन मागीर तुवें केलें ना तेंय कोतलो मागीर सायन मारान कंप्लीट करपा जाय. सेकंडली थंय कोण आम आदमी पार्टी BJP बीन म्हणून पळोवं नाका ते मुख्यमंत्र्यान केलें म्हणटा सगळ्यांची कामां कर नाल्यार तूं ते थोडे BJP वाले म्हणटा थंयसर रस्तेच करिना. ना तेच म्हणा बाणालकाराक टॅक्स सरकारा वयता आनी सरकारान तो टॅक्स परत आमगे काम करपाक एक्नॉलेज केलें म्हूण आज बाणालकार सगळे तुका थँक्यू म्हटले कित्याक आमगे टॅक्साचे पयशे तुवें आमकां परतून दिले म्हूण आनी हितू काय ना मुगे टायम तूं हाताय हांव मागीर 5 minutes एक्स्ट्रा घेतलो. सेकंड थिंग इज आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल CM फॉर एक्नॉलेजिंग एंड पुटींग इन द बजेट आवर लॉंग पेंडींग कार्मोना ग्राउंड जो मुगे गांवचो तेजो टेंडर जाल्लो ऑलरेडी जाल्ल्या वर्क ऑर्डरा आमी रावता इट इज देर इन द बजेट. And where water pipeline is there, there is another good substantial 13 crores for replacement of old pipelines, which has been also budgeted for our constituency, which is something very nice. Now, Speaker Sir, when it comes to the central scheme, Speaker Sir, in the budget, I have seen on page 9, cell for central schemes. I want to specifically understand, Speaker Sir, ki does this refund for Pradhan Mantri Kisan Yojana refund जाल्लो शेतकामत्यांक 100,000 दिल्ले आनी 100,000 दिल्ले ते पोतोन मागले विथ इंट्रस्ट मागले आनी हे गेले ते असेंब्लीन उलयल्ले आनी सरकारान सांगलेले प्रोविजन कोतो म्हूण हे सगळे पेमेंट परत सेंट्रलाक करपाक पूण हे अजून जालें ना हे अजून पयशे रिफंड तेमगेले अजून तेमचे तो स्वोर्ड आहा. सो हे बजेटान एज पर पेज 9 म्हाका दिसता हे 100,000 पर
पर इयर प्रधानमंत्री किसान योजनाचे जो लोकांक पयशे मेळ्ळाय आनी परतून मागल्याय ते पयशांचो रिफंडाचो बजेट करचो सो की हो जो फार्मर आहा तेका हो बर्डन उरचो न्हू म्हूण. सेकंडली स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर पेज 59 553.72 crores सोशल वेलफेअराचेर भरपूर पयशे दवरलो आहा. आउट ऑफ दीस आय एम शुअर 45% विल बी गोईंग फॉर सॅलरीज. बट उरते पयशे स्पीकर सर आज मुगेले कितुले पेंडींग आहाय, गृह आधार पेंडींग आहाय, सगळे स्किमाचे पेंडींग उरलो आहाय. आज ब्लायंड जे आहाय आमगेले जे विज्युअली ब्लायंड आहाय जे डिजेबल आहाय तेमकां 3,500 रुपये मेळटा. हे 12 वर्स पयलीं स्कीम केल्ली स्पीकर सर. गरज आहा की तांकां थोडे हे पयशे वाडोवपाक हे बजेटान ट्राय करूया एकोमोडेट करपाक आनी तांकां टायमार पयशे दिवपाक. इम्पॉर्टंट इज तुमकां वाडोवपाक जायना जाल्यार देखून जाता पूण डिजेबलांक आनी हे बायलांक जी हे सरकाराचे आहाय हे सरकाराक हे पयशे जे येताय ते मेळटाय म्हूण स्कीम मेळटाय म्हूण एवरीबडी इज एन्श्योर्स. येस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस गव्हर्मेंट म्हणटाय तो. सो वन्स वी आर डिपेंडंट फॉर अ पर्टिक्युलर स्कीम वी शूड गेट इट ऑन टायम ना जाल्यार भरपूर गरिबांक त्रास जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर फिशरीजाचे बजेट आहा सम 84 crores पेज 59. स्पीकर सर म्हाका 2 वर्स कंप्लीट जाली. एक पयसो फिशरीजान तुलो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन घायलो ना स्पीकर सर. सगळे डिपार्टमेंटान कितें जाल्यार कितें डेव्हलपमेंट केलां. वी हॅव गॉट द मॅक्सिमम नंबर ऑफ फिशरमॅन स्पीकर सर. आमकोडे वास्ट कोस्ट लायन आहा, आमको पाती आहाय, नुस्त्या बोटी आहाय, फ्यूज फिशरीज लँड आहा स्पीकर सर. आमकां फिशरीज मिनिस्टरान कांयच दिलें ना स्पीकर सर. हांव नोको आमचे कित्याक वता तो पूण म्हाका सदां फिशरीज मिनिस्टरान आपल्यागे काळीज ओपन करपाक जाय स्पीकर सर. आनी तेणें बाणाले पासत कितें पूण प्लॅन करपाक जाय. एपाट तुका जायना जाल्यार पूण ते पाटी पूण एक मोती धरूंक जाय. आमको लँड आहा थिंगा आमगे ते लँड जोरी तोरी आमगे फिशरमॅना थोडो जागो एकोमोडेट करून दिलो. लॉंग टर्म लिजा दी तूं पूण फिक्स कर. तितून जेन्ना असले वेव अलर्ट येता जेन्ना सुनामी अलर्ट येता ह्यो सगल्यो पात्यो आमच्यांनी थिंगा उमके एक 4,000-5,000 स्क्वेअर मिटर दिले जाल्यार 85,000-86,000 जमीन आहा थिंगा. सो थिंग जरी तरी आमकां दिलें जाल्यार एक शेल्टर करपाक जाता. बरें कोण प्लॅनिंग करून तेमकां बरो एक कॉन्सेप्ट करपाक जाता वे दे वील ऑल कम एंड पुट वेरियस एक्टिविटीज. आमी तुमकां प्लॅन दिलो आसा स्पीकर सर थिंगा हो प्लॅनाचेर तूं नियाळ करचो आनी हें करून दिवचें. फिशरीज मिनिस्टराक कोडे आमी प्रपोजल घायलो आहा की ट्रेनिंग वॉल म्हणटाय तेका TRAINING ट्रेनिंग वॉल मोबरार कावेलोसी नोस्त्यार म्हणटाय थिंगा आयल्यान थिंग त्यो बोट सगल्यो नोस्त्यार भितर जाताय सोडा डॅमेज जाताय. हें म्हाका सदां उलयन बट देर इज नो प्रॉपर 100% कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर फिशरीज मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट विथ द सेंट्रल. इट इज नॉट हॅपनिंग. हें आतां सांगून कितू तेंप जालो. आय थिंक दीस शूड बी ऑन प्रायोरिटीज बिकॉज दीस फिशींग डिपार्टमेंट एंड द फिशरीज बिझनेसमॅन आर बुस्टिंग आवर इकॉनॉमी. तेम बोट ज्यो आहाय त्यो डबल केल्यो जाल्यार आमगेली इकॉनॉमी वाडटली, आमगेले रेव्हेन्यू रेसीट वाडटले. स्पीकर सर फिशरमॅना गेले फ्यूल जे आहा डिझला सबसिडी गेले ते पाटी उलयले हे पाटी उलयले सगळ्यांक सबसिडी दिताय स्पीकर सर. आमी तेंगे कितें आडायन दवरल्या. ट्राय टू डू समथींग एंड डोंट डू द ओल्ड स्टायल मेकॅनिझम. ट्राय टू डू इट कॅशलेस कार्डाचे नंबराचे फ्यूल घेवन. आमकां कितकोन स्पीकर सर कुपन दिलें आतां MLAंक बी सगळ्यांक ती कॅशलेस ते भाशेन सिस्टम कराय स्पीकर सर. तांकांय कराय स्पीकर सर. आय थिंक दॅट इज द वे फॉरवर्ड स्पीकर सर. म्युझियम्साचेर 15 crore दवरलो आहाय पेज 70. 15 crore स्पीकर सर. म्युझियम्स कितू आहाय स्पीकर सर चड कांय उरलो नाही. हांवें गेले ते पाटी सांगलोलें मुका बाणाल्या 3 म्युझियम आहाय. आमगे एक सांत पॉल म्युझियम, एक गोवा चित्र आहा आनी एक आमगे पावलिनो म्युझियम. तेंक 50,000 1 लाख रुपये वर्सा मागताय स्पीकर सर. 1 लाख रुपी 1 लाख रुपये आमकां दिवपाक जायना स्पीकर सर. कितू पयशे म्हणटाय इतले आमी सामकें हें करपा जाय हिंगा जस्ट टू बॅग फॉर देम फॉर 3 म्युझियम्स. गिव देम अ स्मॉल सपोर्ट 1 लाख रुपी पर इयर आनी बी मोर प्रोएक्टीव. 7 तारीख ऑगस्ट जावचे पयलीं चॅक बरोवन दी. एक म्हणटाय सारको स्मार्ट आनी प्रॉम्प्ट फिशरीज मिनिस्टर. आय थिंक हे नियाळ म्युझियम मिनिस्टर गोवा तो. सो आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू. आय वूड रिक्वेस्ट एटलीस्ट दीस टायम give at least minimum 1 lakh rupee for all the museums which are there. मुगे constituency 3 आहे तिगांकूय minimum द्या. 1 लाखान कांय जायना but at least some boost up. When it comes to tourism speaker sir 255.20 CR it has been showing. सदां पयशे म्हणून म्हणटाय टुरिजमाक एज समज 50% दोलो सॅलरींक 50% उठ स्पीकर सर. सो स्पीकर सर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहाय 4 3 12 3 crore पर कॉन्स्टिट्युएन्सी दवरलो जाल्यार 120 crore जाता स्पीकर सर. So 3 crore दवराय स्पीकर सर टुरिजम रिलेटेड फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज नॉट फॉर इव्हेंट.
सो आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली कोस्टल रेंज आहा, so much of money we are adding on to the economy of the state. But besides Spirit of Goa, which I acknowledge, Spirit of Goa 2 वर्सां म्हाका टुरिजम मिनिस्टरान दिली, CMान दिली आनी ही कंटिन्यू करची. वी आर व्हेरी हॅपी. बट बिसायड्स दॅट वी नीड टू एड सम व्हॅल्यू टू आवर बिचीस. आमगे बाणाले बीच देंवपाक मात सगळी उडोवन गेलो हा मेन बीच. ताका गेले ते पाटी सांगलोलें बारीकशें कितें पूण डेस्पेस करुया थिंगा टुरिजम रिलेटेड. GTDC को सांगलोलें बारीक बारीक प्रपोजल घायलो आहे. कांयच काम मूव जायना स्पीकर. पूट सम बजेट न्हू जे भाशेन दुसरे डिपार्टमेंटा बजेट घायलो हा. 1-2 कोटी 1 कोटी कितें पूण कुटकुट कोण पूण बारीक बारीक जातलें. सो आय थिंक समथींग हॅज टू बी डन वे टुरिजम डिपार्टमेंट इज कन्सर्न. एश्योर्ड बांकूच दिताय. बांक दिन बांकाचे खबरो बांक दिताय. 10 बांक 20 बांक 30 बांक दिताय. एक आमदार 20 बांक पावताय. 56 पंच मेंबर आहे. एक पंचा 10 पूण बांक दिला 560 बांक जाय पडटाय. So I think this bank concept I think is old because I think GTDC must come out with putting up some budget. I am sure this year we cannot do it, but if not this year, next year पूण आमी थोडो पैसो घालचो. 1 crore 2 crores पूण एक कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जाय ते भाशेन टुरिजम रिलेटेड वर्कात डेव्हलप करपाक. डिजिटल एडवर्टायझिंग स्क्रीन स्पीकर सर आज कोलवा एक घायलो हा. मुकडे सुमार 10 एंट्रन्सीस आहे. I have got 5 villages which have got beach access. And I've got 10 entrances where we can put digital advertising screens. It's a revenue model speaker sir. मुगे 10 बिचांक घान दिया ह्या वर्सा बजेटाक. Now these are small things what I am asking speaker sir here in this budget. एक screen might cost you hardly 5 to 10 lakh rupees. So this is, I am also telling you the budget of these things so that you can at least give me this in this. Speaker sir, Benaulim beach आहा, कोलवा लोंगिनोज आहा, वाडी बीच आहा, सेर्नाबाती बीच आहा, वारका पेडार आहा, जुवारी साइड बीच आहा आनी फातराडे आहा, कार्मोना जालोर बीच आहा आनी इन कावेलोसीम आमगे पयलीं जेम्स काफे आसली, हॉलिडे इना आनी सेंट रिजीजा. These are the 10 locations where we need these wide big screens. It will add value. It will add value to the tourists that are going to come there. Speaker sir, uncut diamonds म्हूण भुरग्यांक गेलो promo. They play music. It's a new upcoming talent. भुरगीं फ्रॉम ऑल ओवर साऊथ आर देर बेसिकली. कित्याक सावथाचो हो ग्रूप अनकट डायमंड्स म्हणलो. आमी 2019 हांव आमदार आसना पूण तांकां प्रमोट करपाक आमी सुमार एक 5 लाखाचो एक इव्हेंट केल्लो. आतां तसले इव्हेंट एक गोडे 10 लाख पडत. ह्या भुरग्यांक गेलो इव्हेंट प्रमोट करायचो बिकॉज स्टार्टेड फॉर किड्स. वी कॅन स्टार्ट इट फ्रॉम द साऊथ. वी कॅन स्टार्ट इट फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयडियल टायम इज ड्युरींग दिवाळी स्पीकर सर. नोव्हेंबरा म्हयन्यात दिवाळी आसतली. दिवाळे एक 10 लाख रुपये जरी तरी आमकां एडिशनली टू द स्पिरीट ऑफ गोवा व्हडलो इव्हेंट. ओ बिस्तो 10 लाखा इव्हेंट. ओ आय थिंक इज अप्रुवल विथ टुरिजम मिनिस्टर आहात एक आनी हूंय वचपाक गरज ना. हें कोराय स्पीकर सर. अनकट डायमंड्स आर किड्स हू लायक टू ग्रो अँड प्रॉस्पर इन द म्युजीक वर्ल्ड. लेट अस गिव देम अपलिफ्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर आर्ट अँड कल्चराचेर येयलें जाल्यार स्पीकर सर कला सम्मान म्हण आहा स्पीकर सर. कला सम्मान म्हणली एक पयलींची स्कीम आहा. ते कला सम्मानाची स्किमीचेर स्पीकर सर तांकां पयशे दियाय परत रिवायव कराय. दे आर ऑल ग्रोन ओल्ड सिनियर सिटीजन जाले आनी ते सिनियर सिटीजन जावन 5 minutes 25 सांगलेले सिनियर सिटीजन जावन आय थिंक दे आर स्ट्रगलिंग. लेट अस वर्क टुवर्ड्स गिविंग देम दीस बूस्ट. लेट अस रिवायव दीस स्कीम तेंगे जी आहा. स्पीकर सर आर्ट अँड कल्चराचे आमकां पयशे कांयच घायले नाय 2 वर्सां. आमगे मिनिस्टर ना आज हांव जायत पाट गेले तेजे बरें. आर्ट अँड कल्चर तो म्हणटा आडान घाल फायल स्पीकर सर. बट इस फायल घायल म्हणून जायना स्पीकर सर. आय वूड से लेट ईच MLA गेट एन अलॉटमेंट. इवन 50 lakhs इज ओके बट पुट सम अलॉटमेंट फ्रॉम आर्ट अँड कल्चर वेर वी वील मोटिवेट ऑल आवर बॉयज टू पुट. आतां दिवाळे आहा घोणसा आहा दिस प्लेस वेरियस ग्रुप्स आहाय स्पीकर सर. हाव आर वी गोइंग टू एनकरेज देम टू रेजिस्टर. फायल प्रोसेसूच टायम लागत स्पीकर सर. आनी 1 लाखा दिसपे जाल्यार 20,000 मेळटाय स्पीकर सर. तेश कोन जायना. दीस इज एनकरेजींग अस टू मॅन्युप्लेट की म्हाका जर 1 लाखा इव्हेंट आहा जाल्यार हांव 5 लाख बरयतलो कित्याक हांव जाणा सरकार 1 लाखूच दितो म्हणून मागीर. सो डोंट लेट दीस हॅपन. लेट एक्चुअल थिंग्स कम अप स्पीकर सर. सो आय थिंक वी नीड सम फंडिंग फॉर दी कॉन्स्टिट्युएन्सी. एश्योर्ड फंडिंग फ्रॉम दी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट. सेम वे स्पीकर सर स्पोर्ट्सा येयल म्हणून सेम मिनिस्टर. स्पीकर सर भुरगीं येयल्लीं म्हजे बरें नॅशनल गेम्साचेर 2,000 रुपये पे करपा जाय तेंगेले बिकॉज दे प्लेड 2,000 rupees पर चायल्ड. Maybe there are thousands of children, but you are depriving a sportsman who have played national games for the state in Goa 2,000 rupees. Because where are we and why are we doing this?
कित्याक करप हें 2000 रुपया एक भुरग्याक दिवपाचें पेंडींग आहाय स्पीकर सर 2 तारखेर ऑगस्टाचेर रेसलिंग पावर लिफ्टिंग वेरियस कॅटेगरीज 2nd till the 5th of August they are going to Rajasthan नॅशनल गेम्स पावर लिफ्टिंगाच्यो आहाय आनी ते भुरगे आहाय उमकी टीम आहा तेंगेली वचपाक वी आर नॉट सपोर्टिंग देम स्पीकर सर दिनाय आम कांयच कोनाय तेंकां बारीक पयसो स्पीकर सर हांवें बजट केलो तेंगेलो वचोन येवपाक रावपाचें 100 दीस कितें 30,000 रुपीज पर चायल्ड 12 जां कितें आहाय ती कितू टायम लागता स्पीकर सर हें करपाक आनी गोल्ड मेडलिस्ट आहाय तितून स्पीकर सर बाणाले गोल्ड मेडलिस्ट आहा हिंगा तुगे नोताचो एक गोल्ड मेडलिस्ट आहा गोल्ड मेडलिस्ट भुरगीं आहाय आमकोडे दे वॉन्ट टू गो टू राजस्थान दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दीस पावर लिफ्टिंग तेच भाशेन सगळे गेम्स लास्ट इयर हांवें स्पीकर सर सांगलोलें की बजट दवराय ह्या भुरग्यांक धाडपा बजट दवराय बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड इन नॅशनल गेम्स बिस्ते पयशे मोडीत रावस न्हू आतां थोडे पुकोराय आनी ते 25 बजटान आज हांव सांगता 25 बजटान भुरग्यांक नॅशनल गेम्सान वचपाक आनी मेन इज ट्रेनी तिकेट काटाय चड भुरगे आसताय एक चेडू भुरगें एक दोब्यान दुसऱ्या भुरग्यान दुसऱ्या दोब्यांक मागीर म्हणटा की तिकेट मेळ्ळें लास्ट मोमेंट प्लॅनिंग जरी तरी आज केलें 2025 नॅशनल गेम्स जाल्यार आखो तुका ट्रेनी दोबो बूक करूं मेळटलो प्लॅनिंग जायना म्हणटरी ते तिकेट मेळ्ळें सो आय थिंक एवरीथींग शूड बी प्लॅन्ड लेट अस मेक शुअर वी लिफ्ट दीस स्पीकर सर टॅक्सी ड्रायव्हरांचे हांव स्पेसिफीक उलोवपाक सोदतां इन द लास्ट 2 minutes बिकॉज सर हे गोवा मायल्स इज क्रिएटींग अन इश्यू हांवें सांगलो इलिगल पिकअप इज हॅपनिंग आयज दिसाक हांव एसेंब्ली आसतना ओर्लीम गांवांत टॅक्सी आसल्यो 3 गोवा मायल्साच्यो हांवें ताबडतोब नंबर धाडलो आमगे थिंग भुरगालो लोकल गॅबी म्हणलो गॅबीन फोन मारलो तेंकां तेन्ना तेंकां आयडेंटिफाय करून दिले दे आर नॉट सपोज टू स्टे इन वन लोकेशन एंड पिकअप दीस इज वॉट दे आर डुईंग आनी हितू कितें जाता स्पीकर सर हे भुरगे सगळे गोवा मायल्साचे येताय ते आनी दुसरे ट्रेडिशनल आमगे जे हॉटेलान स्टँड आहाय आमगे लोकल हे बसलो कोणी कोफुसां कोण सोडा आनी केस्तांव जाताय केस्तांव जाल म्हणटरी PI मोदा तो सँडवीच आम सँडवीच कित्याक करप स्पीकर सर वाय आर वी गेटींग इन टू दीस वाय कांट वी रिजॉल्व दीस प्रॉब्लम स्पीकर सर द प्रॉब्लम इज व्हेरी सिंपल traditionally we have got hotels right from the 90s these hotels are there and these boys are there ye taxi driveran हो धंदो वयर काळा आनी हो धंदो वयर काळ म्हूण ती केक आतां सगळ्यांक दिसती पडटा आनी तो केकी कूड खावपाक आज गोवा मायल्स येयलो आय स्पीकर सर आय थिंक वी हॅव टू टेल गोवा मायल्स की हॉटेलां जी आहाय आमगेली ते हॉटेलां स्टँड आहाय थिंग ते पिकअप करपा नाय रे सगळे गोंय तुका जाय थिंग वच जाय ते पिकअप कर होल ऑफ गोवा इज युअर्स एक्सेप्ट द हॉटेल्स सो आय थिंक दीस इज सो सिंपल वाय कांट वी फॉलो दीस आनी तू केस्तांव बंद जातली स्पीकर सर आमचे मत घुसपोट जाता ती बंद जातली आनी अननेसेसरी ते वायलन्स जाता ते स्पीकर सर इज नॉट गूड बिकॉज कोणाक कितें जाय तें सांगूंक जायना स्पीकर सर सो आय थिंक हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी सॉल्व दीस प्रॉब्लम आम डिजिटलायजेशन जाणाय सगळें जाणाय एट द सेम टायम आम जाणाय की गोंय मारूंकय न्हू गोंय येवपा टॅक्सी ड्रायव्हरां लागून टुरिस्ट म्हणून जायना एवरीथींग इज एक्सपेन्सीव इन गोवा सो दॅट मीन्स दॅट इज अ स्टेट वी आर लायक दीस So let us promote Speaker Sir. Speaker Sir, the last topic is about health. Speaker Sir, healthaचे Speaker Sir, dialysis centeraचे आमी उलयल्ले आहाय ऑलरेडी तें काम चालू आहा इट इज गोइंग टू हॅपन आमकां एमर्जन्सी केअर सेंटर जाय स्पीकर सर आय एम टेलिंग यू माय ओन इन्स्टन्स स्पीकर सर माय मदर वॉज नॉट वेल एट अराउंड 10 o'clock at night and I was totally handicapped to take her to the hospital to Margaon. Being an MLA, I found it that night की हांव चिंतलें जेन्ना हांव गाडयेन वयता तेन्ना टू टेक हर टू विक्टर हॉस्पिटल आय थॉट फॉर माय सेल्फ वॉट मस्ट बी हॅपनिंग टू द कॉमन मॅन व्हेरी डिझास्टर सिट्युएशन 10 जालीं कोण ना स्पीकर सर गांवान ब्लॅकआउट आहा काडूक आनी मेडिकल एमर्जन्सीक सपोर्ट ना स्पीकर सर 108s आर नॉट ऑन टायम सो वी नीड दीस एमर्जन्सी केअर सेंटर स्पीकर सर हांव CM सराक एकू मागोतां बेस्ड ऑन दीस टुडेज बजट स्पीच म्हाका जाग आहा हेल्थ सेंटर आहा मुगेलें दॅट इज इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हाय स्पीकर सर CM सर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलात 2 क्लासरूम आसताय एक आटी अंगणवाडी आहा एक आटी हेल्थ सेंटर आहा ते हेल्थ सेंटरान धाकटोसो आमी डायलिसीस युनिट घायला आतां भायल्यान स्पेस आहा 10 meters by 10 meters म्हाका एक NOC दियाय हांव ऑन CSR थिंगा 6 meters by 6 meters एमर्जन्सी केअर सेंटर बांदून घेता धाकटोसो ब्लॉक बांदून घेता आनी मागीर तितून एमर्जन्सी केअर सेंटर गव्हर्मेंटाचें करूय सो म्हाका तें बांदपा तितून NOC दियाय बिकॉज इट इज युअर प्रॉपर्टी एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी आनी लेट्स मेक दीस हॅपन बिफोर द नेक्स्ट बजट इट इज अ स्मॉल थिंग एडमिनिस्ट्रेटीव हांव एक नोट मूव कोता
अशें करून जाय म्हूण म्हाका तो नोट अप्रूव्ड म्हूण कर आनी हांव फॉलो अप करता आनी तें एमर्जन्सी केअर सेंटर करून घेता हें सांगून थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर आनी आय विश दॅट वी हॅव अ हेल्दी बजट दॅट वी हॅव पुट अप तो रेस्पेस केल्या पुरो स्पीकर सर माय ओनली से टू ऑल द डिपार्टमेंट्स इज बजट दाखयलो आहा वर्क ऑर्डर काडाय वर्क ऑर्डर काडाय बाय जानेवारी फेब्रुवारी वर्क ऑर्डर काडाय इतलें सांगप थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH.